गोवा 365च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. सर्वे हेडलायन्स. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो भारताचो 75वा स्वातंत्र्य दीस. वेगवेगळ्या वाठारांनी सकाळफुडें ध्वजारोहण करून तिरंग्याक दिली मानवंदना. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कडेन ट्रक कंटेनर आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. एकल्याक मरण जाल्यार 4 जण जखमी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारताचो 75वा स्वातंत्र्य दीस गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. वेगवेगळ्या वाठारांनी सकाळफुडें ध्वजारोहण करून तिरंग्याक मानवंदना दिली. स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाता म्हूण सरकारी पावण्यार आझादी का अमृत महोत्सव मनयतात. ह्या निमतान सरकारी पावण्यार तशेंच हेर मळार वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. घेवया स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळींचो एक नियाळ. पेडणे तालुक्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. पेडणे शासकीय कार्यावळीत पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान सरकारी संकुलात ध्वजारोहण केले. जाल्यार पेडणे वाठारांतल्या शाळांनी स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. जे 20 वर्सां 25 वर्सां हांगासर मेंबर सरपंच जावन येयले तांकां घरा बसयल्ले आनी ते बरें बरें काम पेडणेकारांनी करून दाखयल्लें आसा. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां थँक्स म्हणटा. आनी आतां जे यूथ आहा तेंची न्यू टॅक्नोलॉजी कित्याक आमी पेडण्यान जाता तितले बरें डेवलप करपाचे सगळ्यांक मेळोन हातीक हात घालून आमी सगळे जाण पेडण्याचे डेवलप करया. म्हापशा सरकारी संकुलात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी ध्वजारोहण जाले. या निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. शाळेच्या भुरग्यांनी आपली कला सादर केली. पर्यटन मंत्र्याच्या हस्तुकी स्वतंत्र सैन्याचो भोवमान घडोवन हाडलो. असे वंचो मुरुलो वंपळा काय असे वंचो मुरुलो वंपळा काय. देशभर आज वेगळे वातावरण आसा. देशभर आज जागृतायेचें वातावरण आसा जातूंतल्यान आमी 75वी आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून आमी मनयतात. आयच्या ह्या पिढीक कळपाक की ह्या 75 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें आनी आज स्वातंत्र्य मेळपाक कितें लोकांनी सगळ्यांनी त्रास काडले ही जाणीव दिवपाक, ही जागृताय दिवपाक आनी फुडलीं 25 वर्सां देशाक आमच्या भारताक तशेंच गोंयांत कशें आसपाक जाय ते चिंतून आज फुडें वचपाची चालना घेवपाक हो अमृत महोत्सव मनयलो वता. जाल्यार तिसवाडी वाठारात पणजे पोरण्या सचिवालयात जाल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या शासकीय कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ध्वजारोहण केले. महानगरपालिकेन स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान वृक्षारोपणाची कार्यावळ घडोवन हाडली. जाल्यार के.बी. हेगडेवार हायस्कुलात सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजीत करून स्वातंत्र्य दीस मनयलो. काँग्रेसीन पणजे शारात तिरंगो रॅली काढली. all
our Indian brothers and sisters. We have celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav. Last 76 years, India is growing very fast, and we are growing as one of the superpower in the world. And so we make an appeal to each and every citizen of the country to do a bit for this country. Always think what I can do for the country. Think in a way nation first. You put. रॅली वॉकिंग रॅली फ्रॉम दिवजा सर्कल टू आझाद मैदान ही ऑर्गनायज केल्ली आहा आणि दीस इज डेडिकेटेड टू ऑल द फ्रीडम फायटर्स जे क्विट इंडिया मुवमेंट चालू केल्ले महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू आणि तेजे सगळे वांगडी तेंचो उगडास करपाक आणि परतून एकदां गोंयच्या आणि इंडियेच्या लोकांक दाखोवपाक की इट वॉज द क्विट इंडिया मुवमेंट जे स्टार्ट जालो आणि तितूनसून हे आमकां इंडिपेंडन्स 1947 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमकां मेळ्ळें. जितने सारे स्वतंत्र सेनानी जो देश भर में से आए थे, जो गोवा से आए थे, ऐसे 17 मार्टियर्स फ्रीडम फाइटर्स को इस बार हमने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे दिया है. मुझे बड़ा गर्व है कि इस तरह के सभी स्वर्गीय बेनीपाल सिंह हिरवे गुरुजी इस जैसे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली यहाँ पे आई, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हमने सरकार की तरफ से दे दिया. जाल्यार दिवचल वाठारांत काल राती मशाल रॅली जाल्या उपरांत आयज स्वतंत्र दीस मनयलो. दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये आनी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटये हांच्या हस्तुकी ध्वजारोहण जालें. गरीब खंयच्याच गोष्टींसून वंचित रावचो ना. आयज जे मूलभूत गरजो प्रत्येक गांवोगावी मेळपाक जाय, अशे गांवोगावी मेळपाक लागून जे स्वप्न घेवन देशाचे पंतप्रधान वावरत आसात. वाळपय जाल्ल्या शासकीय कार्यावळीत पर्येची आमदार दिव्या राणे हांणी ध्वजारोहण केलें. जाल्यार सरकारी प्राथमीक शाळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. खूप मोठे त्याग व बलिदान दिले होते. महात्मा गांधीजी, वीर भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, राणी लक्ष्मीबाई यांनी अशा अनेक स्वतंत्र सेनानी त्याग दिले आहे. आज आपला देश स्वतंत्र झाला आहे, पण देशात भ्रष्टाचार, आर्थिक, सामाजिक समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ते सोडवण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. जाल्यार पळयात
गोंयांत साश्टी वाठारांत नावेली NSSन आयोजीत केल्ले तिरंगा रॅली. कोलवा उदकास्त्रोत खात्यान थळाव्यांच्या बरोबर स्वातंत्र्य दीस आनी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान तोळेबान बाणावले केल्ले ध्वजारोहण. आज as we enter the 76th year, 70 वर्सां इंडिपेंडन्साची आमी काबार करून 76th इयरांत आमी भितर सरताय. आख्खे इंडिया भर आज आमगेलो स्लोगन जावन आहा, प्रायम मिनिस्टरान सांगलो आहा की हर घर तिरंगा. पूण हो हर घर तिरंगा म्हूण केल म्हूण पेट्रियोटिझम वाडपाना. हर दिल में तिरंगा होना चाहिए. सगळ्यांगेले काळजान इंडियेचो फ्लॅग आसपाचो. हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा. हर हाथ में तिरंगा म्हणजे कितें? फ्लॅग हातीन दवरपाचो न्हू, पूण जेन्ना पावल मारता आमी घरांतू भायर तेन्ना जी वस्त आमी कोत्ताय. भायर सरलो शेजारी मेळटा, तेजे भायर सरलो आनी कोण मेळटा, आनी हुंय दुसऱ्या गांवांत गेले. वी रिप्रेझेंट इंडिया. आमगे हातीन तो झेंडो कोणे आसपाना, पूण जे आमी कर्तूब करताय, जावं ते गोंयांत, जावं ते कोलवांत, जावं या देशा भायर, दॅट इज वॉट इज रिप्रेझेंटिंग अस अँड वॉट इज गोइंग टू मेक इंडिया प्राऊड. गोवा 365 रिपोर्टिंग टीम. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. धार बांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कडेन ट्रक कंटेनर आनी एके कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 4 जण जखमी जाले. ह्या अपघातांत कारीचो चुरो जाला. राज्यांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. आयतारा राती कडेन धारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्या लागसार ट्रक कंटेनर आनी स्विफ्ट गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. गाडयेंतलो यश नायक 18 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले, जाल्यार गाडयेचो ड्रायव्हर दत्तराज गावडे आनी शिवानी राव हांकां दुखापत जाल्ल्यान जीएमसीत दाखल केल्या. कंटेनराचो ड्रायव्हर काकरा गौडा पिराय 38 वर्सां रावपी बंगळूर आनी देवराज एन हांकां लेगीत जीएमसीत दाखल केला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आयज सकाळ सावन राज्यांत वत आसले तरी पावसाच्या हवामानाक लागून आजच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्याक आकांताचो पावस येवपाची शक्यताय आसा. उरिल्ल्या सप्तकांत वत पडून हवामान सुकें उरत मदीं एक वा फावट हलकोसो पावस पडटलो. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेक 40 ते 50 किलोमिटराच्या नेटान वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान बोटकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच थळ्या लोकांक आज दर्यादेगे वयल्या वाठारांनी चड ल्हारां तयार जाल्ल्यान दर्यांत वचपाचें न्हय म्हण शिटकावणी दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री लागसार आसतलें. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.